आज ऑल गोवा पंचायत कामगार हांचे फुडारी आणि कामगार गोंयच्यो सगळ्यो 191 पंचायतीचे प्रतिनिधी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ह्या आझाद मैदानाचेर आयल्या आणि त्यांची प्रमुख मागणी जी आसात 7वो वेतन आयोग आमकां लागू करात। पंचायत कामगारां सरकारान 6वो वेतन आयोग दिल्लो आणि तो दिवन जवळ जवळ 15 वर्सां जाली 2008 आमी आतां 2024 आसा। 7वो वेतन आयोग येवन 8 वर्सां जाली 2016च्यान गोंयांत 2018च्यान इम्प्लिमेंट केल्लो बाकीच्यांका, पूण अजूनही पंचायत कामगारांक तो लागू करूना। आमी आतांच सांगलें की डॉक्टर सावंत तुझे उतर पाळ, कित्याक आमचे एका वर्सा पयलीं कॉन्फरन्स जाल्लें मडगांवां पंचायत कामगारांचे आनी त्या कॉन्फरन्साक आमच्या राज्याचे भौमानीक मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री भौमानीस माविन गुदीन हे दोगूय आशिल्ले। ऑल इंटरनॅशनल ऑल इंडियाचे लिडर आशिल्ले आणि तांणी मोठ्या गडगान दबाज्यान सांगलें कॉन्फरन्साक 400 लोकां मुखार ऑल इंडियाचे प्रतिनिधी गोंयचे आमी प्रतिनिधी आशिल्ले की आपूण ऑलरेडी 7वो वेतन आयोग लागू केला पंचायत कामगारां आणि इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करतलो हे सांगून 1 वर्स जालें, डिक्लेअर जावन 8 वर्सां जाल्यात। गव्हर्मेंटान ऑलरेडी फायनान्सान नोटिफिकेशन काढला की 2018 5 वर्सां पयलीं की ज्यो संस्था आसा तांकां 6वो वेतन आयोग लागू जाल्लो तांकां आमी 7वो वेतन आयोग लागू करतले। थकबाकीचेर कांय उलोवनाशिल्ले, लागू करतले। आणि अजूनही 2024 आमी पावले तरी पंचायत कामगारांक हो वेतन आयोग लागू करूना। आज आमी पब्लिकली आझाद मैदाना वयल्यान उलो मारता, वी थँक द प्रेस तर तुम्ही आमचो एक हे सपोर्ट जे आज गोंयांत प्रेसान जे केला आमी धन्यवाद दिता। आमी हांगा 32 दीस पयलीं आमच्याच ऑर्गनायझेशनाचे कदंबा कामगार हांगा बसलेले आणि 32 दिसांनी त्यांचो प्रश्न मोकळो जाला। सध्या इलेक्शनाची कामां आसा आमकां, आमी तुमच्या मार्फत डॉक्टर्स प्रमोद सावंता विचारतात, तुमच्या मार्फत आमी माविन गुदिना विचारता, पंचायती कामगारांनी सगळ्यो पंचायती बंद करून 32 दीस 40 दीस पणजे येवन बसपाक जाय जाल्यार आमकां तूं सांग, कारण आमचो प्रश्न तुज्या मुखार आमी आज दवरला। आमी हे 1 दिसाचें धरणा करून थ्रू द प्रेस अँड प्रिंट मिडिया हो तुजे कडेन प्रश्न दवरला की तूं सोडयता की आमी परत हांगा 32-40 दीस प्रत्येक कामगारांनी पणजे येवचें पडटलें। टोटल आमी ऑलमोस्ट अराउंड 700 आहा पंचायत कामगार, 191 पंचायती आहा आणि ऑल टायप्स ऑफ कॅटेगरी आसा आमचे भितर, मॅसेंजर, प्यून, क्लार्क, हेड क्लार्क, ज्या ज्या पंचायतीचो लेवल आहा त्या त्या प्रमाणे स्टाफ आसता पॅटर्न, पण मिनिमम प्रत्येक पंचायतीत 3 जाण असतात। ऑलरेडी बजेट प्रपोजलात ऑलरेडी तिणी ते म्हणटात आमकां ऑलरेडी कितें आसा, देर आर 2 टायप्स ऑफ पंचायत, एक विकर सेक्शन पंचायत अँड वन हू कॅन एफोर्ड, देर आर 50% ऑफ द पंचायत हू कॅन एफोर्ड टू पे द सॅलरीज ऑफ द वर्कर्स अँड देर आर 50% जांकां गव्हर्मेंटान ग्रांट इन दिवचे पडटा। देर आर सम पंचायत वेर 100% ग्रांट दिवचे पडटा अँड दॅट क्रायटेरिया अँड अकॉर्डिंगली द गव्हर्मेंट डायरेक्टर ऑफ पंचायत शूड प्रेजेंट द बजेट एवरी इयर अँड दॅट दे आर डुईंग। इवन आमची बिलां करून धाडली म्हणटात। इफ यू गो टू डायरेक्टर ऑफ पंचायत तो म्हणटा आपूण सगळी बिलां करून धाडल्यात, तिणी कितें आडयल्यात, कितें हें जालां तें वी डोंट नो, वी आर शॉक अँड सरप्रायज, कित्याक बिलां करपाचें काम पंचायत लेवलाचेर करिनात। पंचायतीचे क्लार्क जो आसा ते कितले बजेट हे आसा ते करून धाडटात। आमी पंचायतीचें बजेट करता। इनफॅक्ट द स्टाफ ऑफ द पंचायत आर क्वॉलिफायड बिकॉज दे प्रिपेर बजेट ऑफ द पंचायत तेंच्या वार्डा बिल्डाचे। सी common man, there are some panchayat where my staff may be arrogant also. Staff, 1 or 2 panchayat staff may be arrogant, we don't protect them. There are some people who are doing arrogancy at the political level because they are the fans of ministers. You know, when the pattern is directed by the director of panchayat, there are some people appointed at the mercy of the MLAs and ministers. They do dadagiri, but regular staff who are working there for last 25 years, 20 years, these all employees are there for 20-25 years. None of the staff in any panchayat who are there for 25 years, 2.5 decades are making any dadagiri with anybody. These are all new people who are recruited
who are politically placed are doing that, and government or anybody is prepared, free to take any action on that.